दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाऊ बहिणीनो, एक बाळपणाचे थोडे विषय तुमचे लागी तोड वाटून घणघण येता शेअर करता बाळपणाचे, आमच्या बाळपणाचे. आणि एक विषय म्हज्या बाळपणाचो एक विषय आसा तो कोलो गे म्हण सांगल्यार, म्हजो बाब आमकां आमी शिकच्या विशयांत तो आमकां शिक्षा दिता, शिकपा विशयांत तो शिक्षा दिता म्हणली एक चिंताप आमच्या मतीन ताणें घालूंक ना बाबान. तें ताका नाका लेंगी कितेंगी कळना. पूण तो कितें करता म्हणून हांव तुमी उणें मार्क काडल्यार हांव शिक्षा दितां, तुमी फेल जाल्यार हांव मारतां म्हूण बिलकूल तो आमकां शिक्षा दिता. तो बेत कोणाक मारता म्हणलें बिलकूल तो सांगनातलो शिकपा विशयांत. तशेंच आमची साल बरी नासल्यार, आमी खरें ताका दुखचें केलें जाल्यार तो आमकां बडी कोणाक पाट पिटो करता म्हणलें, तो व्हडली शिक्षा दिता म्हणलें बें आमच्या थंय ताणें घालूंक ना. पूण आमकां मारांच्याक आमी मस्तू तर आमकां भियेनातलें ना, मस्तू भियेतल्या बाबा मस्तू भियेतल्या. कित्याक म्हण सांगलें बाबा भियेतल्या म्हण सांगल्यार तो मारता शिक्षा दिता म्हणून आमकां ताणें तें ताका नाका जालें. पूण आमी ताका दुसऱ्या तरेतीन भियेचें, आमी दुसऱ्या तरेतीनी आमी बरें शिकायचें, मुखार येचें लायफांत म्हणली बाबाची आशा जावन आसली. तें बाब आशा येतालो आमचे तावन. आमी बिलकूल ताच्या भियान शिकोवंक बसून ताच्या भियान आमी शिकायचें, ताच्या भियान आमी शिकपान मुखार आसाचें, ताच्या भियान आमी रँक काडिचें इस्कॉलाक फर्स्ट येचें म्हणलें बाबाक तें नाका आसलें. बाबाक जाय आसलें दुसऱ्यांत कालें म्हळ्यार बाब आमचे खातीर इतले कश्ट काडटाले, बाब आमचो इतलो मोग करताले, त्या मोगा पासो तो इतलो त्याग करताले, बाब आमकां इतलो जीव दिताले. तो पोटाक येनासल्यार आमकां दिताले, तो कश्ट जाल्यार आमकां माय आनी बाब पळयतात न्ही. माय आनी बाब आमचे खातीर कितले कश्ट काडटात न्ही म्हणलें चिंताप आमकां फाडल्यान तावन तूं दिचें म्हणून बाबाचें चिंताप, बाबाची आशा, मायची आशा. माय एकूच बाबाचे कश्ट कितले, बाब कश्ट काडटा तुमचे पसत म्हणटाली माय सुवाय. बाब मारता, बाब शिक्षा दिता, बाब तुमचे फाट फुटयता म्हणतलें. बाबाचें आमकां कठीण बें. थोलो बाब राग येयलो जाल्यार बेत काडून दितालो आमकां, तली सूख केल्या मात्र. पूण बाबाच्या शिकपाक शिक्षा दिता म्हणल्या खातीर आमी इस्कॉलांत शिकोवंक शिकनातल्या. आमी इस्कॉलांत बरें शिकोवन बरें मार्क्स हाडून बाबाडे व्हरून वचून सायन करूंक दिताल्या. बाब मार्क पडटा पयलींच्या कावून चड काडल्यात की पळयतालो बाब. आनी सिस्टरांय सांगताली तुमचीं भुरगीं बरीं शिकतात म्हणून बाबा कडेन सांगतना बाबा खुशी जाताली. बाबान मारनी, बडोवनी, गुजी करनी, कुत्त्यो गुजी करनातलो बाब. बाबाची कत्त एक ताची आलोचना जावन आसली, बाबाचें कत्त चिंताप जावन आसलें. खरें तें चिंताप म्हळ्यार आमचे खातीर इतलो तो मोग करता, आमच्या खातीर इतलो त्याग करता, त्या आमच्या मोगा पासत इतले कश्ट काडटा तो, इतले कश्ट काडटालो बाब सकाळ तावन सांजेर म्हणसर. आमच्या बुकाच्या फिजांक, इस्कॉलाचे फीज बांदूंक, आमकां पोटा दिवंक बाब इतलो कश्ट काडटालो आमच्या मोगा पासत. त्या मोगा पासत बाबान कडचो मोग नियाळन आमी बरें शिकायचें. बाबान कडचें तो मोग पळोवन, तो त्याग पळोवन, बाबान कडचें कश्ट पळोवन आमी बरी सालीन जियेचें, बरी शिस्त आसाचें. आनी आमी पाठसालींत आसूं नजो शगुणांनी बराचें म्हणलें बाबाचें. जर तर इतलो तो मिनेत काडटा जाल्यार कित्या पासत आमकां बरी साल बरे शगूण आमचे थंय ताका मेळाच्यो, तोच तो संतोश म्हूण. मोगाच्यानो एंत पवित्र पुस्तक सांगता पवित्र आत्म्याच्या विशयांत. पवित्र आत्म्याचें आजारपण आमच्या जिणेंत ताचे व्हडल्यान प्रेशस, अत्यमूल्य दुसरें खंयचेंच ना. पवित्र आत्म्याच्या प्रेशस, पवित्र आत्मा अति अमूल्य, पवित्र आत्म्याच्या ताच्या वर्तें देणें दुसरें खंयचेंच ना. आमच्या जिणेंत पवित्र आत्म्याचें आजारपण स्वागत करच्यो 4 वाटो नियाळ्या. 4 वाटो आसात, त्या वाट्या भशेन आज नियाळ्या मोगाच्यानो.
पळयतात स्वागत करचें कशें आमच्या थंय स्वागत करच्यो पळयतात आमच्या थंय येवच्यो 4 वाटो एक जावन आसा पयली वाट पळयतात आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या थंय स्वागत करची पयली वाट जावन आसा होलिनेस म्हळ्यार पवित्रपण मोगाच्यान म्हाका एका मागण्याच्या ग्रुपांत हांव इस्कालान प्रिंसिपल जावन आसतना एका मिसांव गांवांत हांव इस्कालाचो प्रिंसिपल आमची इस्काला आहा ती हांव थंय प्रिंसिपल जावन आसलो आनी त्या गांवांत म्हाका एकल्यान येवन सांगचें आसलें आनी ती आमची मागण्याची अशी म्हणटा पळयतच म्हूण तिचेर आसा खंय पळयतत म्हूण तिका तिळसिता खंय पळयतत म्हूण तिका खळीत करता खंय पूण थोडें फटें बरें करता बरें मागणें म्हणटा ती बरें सगळें बरें कर चलयता ती पूण म्हाका एक अर्थ करूंक जायना म्हळ्यार तिचें थंय पवित्र आत्म्यान आसचें कशें ती तिच्या मांयचो इतलो सासू मांयचो इतलो द्वेश करता ती तिच्या भयणी कडेन भोवजे कडेन इतलो द्वेश करता तांचे लागीं तांच्या घरा वचना तितलो द्वेश करता ती तिणें तिच्या न्हवऱ्यान एक रीण काणयलां व्हडलें रीण काणयलां आनी तें रीण फारीक करून ती येताना ही कितले गुजी करून तांकां दोंडयतात म्हणना फारीक करनात रीण फारीक करनात काणयल्लें रीण आनी ते कडेन पयशे आहा फारीक करीत पूण बिलकूल तांचें रीण काणयल्लें रीण फारीक करनात ती येवन रडोवन येतात अशें पुरो आसतना ती म्हणटा हांगा मागण्याच्या वेळार आनी म्हजे थंय पळयतत्व आसा पळयतत्व म्हाका हें तिळसिता पळयत्यात्म्यान म्हाका आज कळयलें ना तूं बायल्या गांवक येताय म्हणून म्हाका पळयत्यात्म्यान कळयलें म्हाका पळयतत्व म्हजे लागीं उलयता अशें म्हूण सांगल्यार हें म्हाका अर्थ करूंक जायना म्हणून आनी एकली येवन म्हजे कडेन म्हणाली आनी तिणें ती राजां उलयता म्हूण म्हाका बगलें ह्या मागण्याच्या मनशाच्या तिचेर म्हाका चड अभिमान आनी रेस्पेक्ट म्हाका आयलें तिचे वयर म्हाका चड अभिमान आयलो देखून पळय देवाचें उतार हांवें सगळ्यांक दिवचें पळयतात आमचें थंय हेजें जाल्यार पयली वाट कशी गी म्हूण पळय देवाचें उतार कितें सांगता पयली वाट पवित्रपण आनी ते पळयत देवाचें उतार पळयत पुस्तक कितें सांगता पळयत पुस्तक सांगता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4:30 एफेसियन्स 4:30 चॅप्टर 4 वर्स 30 कालें म्हणटा पवित्र आत्म्याक दूख दिनाकात पळयत आत्म्याक दूख दिनाकात तुका ताणें ताचेंच करून घेतलां पळयत आत्म्यान तुका विंचून काडलां आनी ताचेंच करून घेतलां तुका ताणें वेंग मारल्या तुका ताणें सलवासांव हाडलां तुवें जिवच्या रितींच ताका दूख दिनाका तुवें जिवची रीत आहा पळय तातूंत तूं पवित्र आत्म्याक दूख दिनाका म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 श्लोक 30 सांगता पळयत आत्म्याक दूख दिनाका ताणें तुका ताचेंच करून केलां तुवें जिवच्या रितींत पळयत आत्म्याक दूख दिनाका तर आमी आनीक लाड उलयनासतना रीण दिता फारीक करता इल्लेशें दिया थोड्यांक दिता म्हणून दिनासतना तांकां कश्टार घालून तांचेडे उलयनासतना आमी रावल्यार ते पळयत आत्म्याक दूख दितना पवित्र आत्म्याक दूख दितना पळयत आत्मा आमचे थंय येता गी पळयत आत्म्याक आमी स्वागत करता गी आमी पळयत आत्म्याक स्वागत करता गी पवित्रपण आशेता होलिनेस पवित्रपणाक आमी स्वागत करचें होलिनेस पवित्रपणान पळयत आत्म्याक स्वागत करचें पवित्रपणान देखून आमी पाताक एवॉयड करचें आमी पाताक सुकयचें पाताक सुकयचें म्हळ्यार वस्तू जाणां पाताक करनात कितें म्हळ्यार शिक्षा सुकोवच्या खातीर शिक्षा म्हाका न्ही शिक्षा पासत गी ताच्या खातीर न्ही शिक्षा म्हाका मेळो देवान म्हाका यमखोड्याची शिक्षा दिवं नजो म्हणून आमी पाताक सुकयता एवॉयड करता पाताक करिना तर पाताक करूं नजो पाताक एवॉयड करचें शिक्षा सुकोवच्या खातीर न्हय पूण तें पाताक पवित्र आत्म्याक कठीण दुखयता पवित्र आत्म्याक दूख दिता पवित्र आत्म्याची दूख तें सडयता पाताक देखून हांवें पाताक करूं नजो पवित्र आत्म्याक दुखता म्हूण शिवाय म्हाका शिक्षा मेळटा म्हणून न्ही आमी बरें शिकोवन मार्क काडटले हांव कितें म्हळ्यार बाब उणें मार्क काडल्यार शिक्षा दिता म्हूण न्ही उणें मार्क काडल्यार बाबा दुखता म्हणून बापा दूख दिता म्हणून मांयक दूख दिता म्हणून आमी चड मार्क काडल्यार ताका संतोश जाता म्हणून त्या इराद्यान दिसपडते आमी बरें शिकतले हांव सुगुणांनी जियेतले हांव देखून आमी पाताक एवॉयड करचें पवित्र आत्म्याक दुखता म्हणून पवित्र आत्म्याक दूख हांवें दिवं नजो म्हणल्यार इराद्यान हांवें पाताक करूं नजो
पवित्र आत्मा म्हाका शिक्षा दिता म्हणून न्ही, देव म्हाका शिक्षा दिता म्हण न्ही. देखून तुका भोगलें. आतां तुमी खंय एकडे गेल्यात, सैऱ्यांकर गेल्यात, तुमच्या सैऱ्यांकर गेल्यात, मोगाच्या फ्रेंड्सांकर गेल्यात, तुमकां जाय जाल्ल्यांच्या घरा गेल्यात. तुमी घरा गेल्या तक्षणा ताणीं भायर पांय घालून बसलीं, या ताणीं खाली तांच्या कामांत बिजी आसलीं, तुमकां वेलकम म्हणूना, बागील काडूना, तुमकां इल्ल्या क्षणां बस म्हणूना, एक ग्लास उदक तांणी दिवना. या थोड्या कडेन तुमी गेल्यात, तीं सगळीं भायर आयलीं, तुमकां वेलकम केलें. आनी एका घरा गेल्यात, तीं सगळीं तुमी येता म्हणटाना तुमकां पावंक गेटी मुसर आयलीं. तें कशें दाखयता? देखून तुमची घरा गेल्या तक्षण तुमकां बरें करून पळयलें. आनी थोड्या घरा गेल्या वेळार तुमकां अनकम्फर्टेबल जालें. अनकम्फर्टेबल जायन सुशेगाद जावना त्या घरा. या उठोवन चलया आमी तुका बगलें. या तुका ट्रीट केल्लें बरें लागूना. तांणी कशें ट्रीट केलें पळय, धडकू दुडकू करून तीं फोणारूच उलोवन बसलीं, तुमचे कडेन उलोवंक नात. बसा म्हणाली आनी सिदा भितर गेलीं, फोणार उलोवन आलीं. येतात की जायत वसा म्हणालीं. तुमकां बरें करून ट्रीट करूना. तांणी ट्रीट केल्लें तुमकां बरें लागूना. तुमकां एक वरा पळोवन खणयली रीत तुमकां बोड जावना. या तुजी तांकां गरज ना म्हूण तुका बगलें गी कितें गी, तुका कॅर करूना. तुका इन्सल्ट केल्ल्या बरी तुका बगलें. तुजे तमाशे तांणी केले, तुजी केळकुळां केली, तांच्या घरा गेला तुजी केळकुळां केली, तुका बगलें, तुका अनकम्फर्टेबल जालें. तें कितेंय गी, तीं कितें गी पळोवन आसलीं, तीं कितें गी थंयचे दोग बसोवन आनी परत तीं डिस्कस करून आनी परत बसोवन आसलीं. तांणी टिवीचेर धारावाही घाली, ती धारावाही जाता म्हणसर रोगेच बसा म्हूण तुमचे कडेन उलोवंक येवनात. धारावाही पळोवन बसलीं तीं. आनी तांणी कितें खालें पळोवन आसलीं तीं, आनी खालें काम करनासलीं, तुमकां कॅर करूना. तुका तें बरें लागूना, तुमकां बरें लागूना. तांणी करचें तें, तांचें बिहेवियर, तांची चाल तुमकां बरी दिसना. तुमकां डिस्कम्फर्ट बगलें, मस्त डिस्कम्फर्ट बगलें, तुमकां डिस्कम्फर्ट बगलें, कम्फर्टेबल जावना. तशेंच तें पवित्र आत्म्याक बगता. हांवें ताका कॅर करनासल्या वेळार, ताका फावो ते बरी ट्रीट करनासल्या वेळार, फावो ते बरी स्वागत करनासल्या वेळार, फावो ते बरी मोगान ताका हांवें टायम दिवनासल्या वेळार, म्हजे साल ताका, म्हजे एटिट्यूड ताका हांवें स्वागत केल्ल्यातले बरे जायनासल्या वेळार पवित्र आत्म्या बगता. तुका कशें तांच्या घरा बगलें पळय, तशेंच पवित्र आत्म्या बगता. आमी फाताक, आमचें फाताक आमी सोडल्यार पवित्र आत्म्याक खुशी जाता. पवित्र आत्म्या बगता आमी आमचें फाताक केल्यार. आमी आमच्या फाताक करनासतना सोडलें जाल्यार पवित्र आत्म्या संतोश बगता. तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें टॅम्पल. वय, टॅम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. यू आर द टॅम्पल ऑफ द होली स्पिरीट, सान पावल म्हणटा. ताज पवित्र आत्म्याच्या हजारपणाचें टॅम्पल, पवित्र आत्म्याच्या म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें हजारपण. पवित्र आत्मा म्हजें थंय आहा. पवित्र आत्म्याच्या हजारपणाचें, पवित्र आत्म्याच्या हजारपणाचें टॅम्पल आहा म्हणी तूं. तुजे हात ते पवित्र आत्म्याचे हात, तुजे दोळे ते पवित्र आत्म्याचे दोळे, तुजें काळीज पवित्र आत्म्याचें काळीज, तुजें तोंड, तुजी जीब पवित्र आत्म्याची जीब, तुजें खाण कितें आयकताय तें पवित्र आत्म्याचें खाण. तूं पवित्र आत्म्याच्या हातांनी कितें करताय? हे हात पवित्र आत्म्याचे. ह्या हातांनी खाण करताय, तूं मोस करताय गी या बरें करताय? हे पवित्र आत्म्याचे हात. तुजी जीब पवित्र आत्म्याची जीब. ह्या जिबेन तूं बरें उलयताय गी, ह्या हेरांचें वायट उलयताय? ह्या जिबेन तूं हेरांक उत्तेजन दिताय गी, हेरांक कुर्बा दिताय गी, हेरांक संतोश दिताय गी, ह्या हेरांक दुखयताय? ह्या जिबेन तूं कितें उलयताय? ही जीब पवित्र आत्म्याची जीब. कित्याक म्हळ्यार तो तुज्या थंय आसा. ताच्या दोळ्यांनी, हे पवित्र आत्म्याचे दोळे, ह्या दोळ्यांनी कितें पळयताय? मोबायल काडून खालें पळयताय तातूंत. ह्या पवित्र आत्म्याच्या दोळ्यांनी कितें पळयताय? आमी पवित्र आत्म्याची टॅम्पलां. पवित्र पुस्तक सांगता आमी पवित्र आत्म्याची टॅम्पलां. आमी पवित्रपणी जियेतना पवित्र आत्मा आमचे थंय रास करता. आमी जिणी देवाच्या उतरान प्रकार जियेतना पवित्र आत्मा आमचे थंय कम्फर्टेबल जाता. तें कांय डिस्कम्फर्ट जायना, तो कम्फर्टेबल जाता आमी देवाच्या उतरा प्रकार जियेतना. देखून आमी हर एकलीं देवाच्या उतरा प्रकार जियेतना पवित्र आत्मा म्हजे थंय रास करता. पवित्र जिणी जियेतना होलीनेस, पवित्र आत्मो, पवित्र जिणी जियेतना म्हाका म्हजे थंय पवित्र आत्मो जियेतना हांव होली जाताना, हांव होली जाता. आनी हांव होली जाताना पवित्र आत्मा म्हजे थंय लागता. पवित्र आत्मा म्हजे थंय जिवंक कम्फर्टेबल जाता. हें पयलें, होलीनेस जाय. पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय स्वागत करूंक होलीनेस जाय. दुसरें, पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय स्वागत करूंक म्हजे थंय बावडता साजे. म्हजे थंय बावडता आसल्यार मात्र म्हजे थंय विश्वास आसा जे, फेथ बावडता साजे. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 8 अध्याय 14 श्लोक. पवित्र आत्म्या चलोवची सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हणटा देवाचे उतार. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8 अध्याय 8:14.
पवित्र आत्म्यान सोलोवची सगळीं देवाची भुरगीं. देवाच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो सोलयता. देवाच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो मार्गदर्शन दिता. देवाच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो गायड करता आनी देवाचो मोग व्हरतें बरोवंक तांक दिता. पवित्र आत्मो उलयतना तें कशें आयकताय तें कशें आयकताय तितलें मात्र न्ही. तूं पवित्र आत्मो उलयतना कशें आयकता मात्र न्ही, कितले बेगीन ताच्या उतराक तूं पाळो दिताय तें मुख्य. पवित्र आत्मो उलयतना तूं आज नाका फाल्यां नाका मागीर करया परवां करया फाटीं घालताय की ह्या पवित्र आत्मो उलयतना तूं जातातलें कशें तूं प्रतिक्रिया दिताय तें तुका मस्त गरजेचें. पवित्र आत्म्या तूं कशें प्रेरण दिताय तें मस्त गरजेचें. तो प्रेरण दितना तूं नर्गताय गी हेजिटेट करताय की या तूं ताका सोलोवंक पवित्र आत्मो सोलोवंक कुडलें ताणें सांगल्या बरें तूं चलताय. पवित्र आत्मो तुका मार्गदर्शन दिता, प्रेरण दिता. कुडलें तूं प्रतिक्रिया दिताय गी. डू यू मूव इमिडिएटली ऑर यू हेजिटेट करताय. तूं नर्गताय की या पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें कुडलें तूं पाळटाय. हें पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें पाळटाय की तूं. तो तुका कमांड दिता, तुका आदेश दितना तो तुका अशें कर तशें कर तें कर अशें कर म्हणून मार्गदर्शन दितना तशें वचनाका अशें कर हेचें वचनाका अशें वच म्हूण सांगतना तूं तें ओबे करताय गो. डू यू ओबे इट. तूं तें पाळटाय गी. तूं ताका खाल जाताय गी, विधेय जाताय गी. तूं कळटा तूं पवित्र आत्म्याक कशें रेस्पॉन्स दिताय गी म्हूण तूं कळटा. थोडे फावटी तो विचारता कितें ताका मस्त भावार्थ जाय. पवित्र आत्म्याक ताणें विचारलें करूंक पवित्र आत्मा म्हाका अशें कर म्हणटा, ताचे कडेन उलय म्हणटा, ताका बक्षी म्हणून पवित्र आत्मा म्हाका सांगता, हाका आदार दी, ताका उत्तेजन दी म्हणून पवित्र आत्मा सांगता. त्या क्षणां तें करचें जाल्यार म्हजे थंय भावार्थ आसाचे घट्ट स्ट्रॉंग थीर घट्ट भावार्थ आसाचे. भावार्थ नासल्यार थोडे फावटी भावार्थ नासल्यार तुका बगता तुका लज दिसता, तुका शाय दिता. आय एम नॉट क्वॉलिफायड म्हणटा. 2 उतरां सांग म्हळ्यार आय एम नॉट क्वॉलिफायड, म्हाका लज दिसता म्हूण. जर तर तुका पवित्र आत्मो आसा तूं पवित्र आत्म्या विशयान 2 उतरां उलयताय. तूं भावार्था विशयान 2 उतरां उलयताय. ताणें उलय म्हूण सांगतना तूं उलयताय, ताणें आयक म्हूण सांगतना तूं आयकताय. तूं उत्तेजन दी म्हणटा उत्तेजन दी, कित्याक तूं भावार्थ भरला तुजें थंय. भावार्थाच्या बुनयादीचेर आसा पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें करचें. देखून तें मस्त गरजेचें. ताणें पवित्र आत्म्यान सांगलें करचें. फेथ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पयलें होलिनेस, दुसरें फेथ. तुजे थंय फेथ आसा जाल्यार तुका लज दिसना. तुजे थंय भावार्थ घट्ट आसा जाल्यार पवित्र आत्म्याचो भावार्थ आसा जाल्यार तुका आय एम नॉट क्वॉलिफायड म्हूण तुका येना. हांव क्वॉलिफायड बाय द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरीट. देवाची कृपात म्हजें क्वॉलिफिकेशन, देवाची बेसावंत, देवाचें आजारपण, देवाची सकतच म्हजें क्वॉलिफिकेशन म्हणटाय तूं. म्हजें क्वॉलिफिकेशन. आमी एकडे गेल्ले आनी व्हडले फातरां बांदले काजाराचे आनी काजाराचे ते सगळ्यांनी लोप घालो, बिगार आयलो. वा तुमकां सांगलां सरमांव सांगून ना म्हाका तांणी सांगूंक ना म्हूण. तर कोण सांगता? कोणी सांगूंक रेडी नात. आमी 16 जण फातरां बां व्हडल्या मनशाचें काजारे 16-17 जण फातरां बात. कोणा कडेन सांगूना. मीस जाल्यार कोणें सांगेत तें बुकार आसा मीस सरमांव तयार करण्याचें. तक्षण फादर सिफ्रान म्हणलो फादर डॉल्फी सांगता म्हणून. हांव खरें म्हजें नांव काडटात की हांव तिशीन आलो एका फातरा कडेन उलोवन आलो. ना तो विगार आयलो म्हणजे ना तो सांगता तुवें सरमांव सांगचें कोणें तयार करूं ना. आनी हांगा बेल केलें आनी गेलेत. इगर्ज आल्तारी कडेन गेलेत. आमी आतां आल्तारी कडेन रावल्ल्या कडेन सरमांव करचें एका काजाराक रावल्ल्या कडेन आनी त्या व्हडल्यांचे इगर्ज भरून लोक मुन्सिजर आनी रायल्यात. एका पलाने डिएसीजींत ओडा वर्स रायल्यात आमच्या डिएसीजींनी पलाने एका डिएसीजींत मस्त जर व्हडल्या फातरां बायल्यात. आनी हांवें उबें रावन ताच्या मुखार तयार करनासतना थंय आल्तारीर पेपर ना पेन ना कांय ना. थंय म्हाका एक 10 मिनटांचो सरमांव सांगूंक सांगला. हांव पळयतात कडेन मागलें. खंय एकडे सांगलो सरमांवाची उतरां ती पुरा म्हज्या मतीक आयली. आनी सरमांव जाल्ल्या उपरांत सगळीं फातरां म्हणाले सगळ्यां फातरां बांगुत्ताले हांवें थंय तयार करून थंय तयार केलो. तितलोच वेळ आलो म्हाका. वंजेल काडलो वाचलो आनी तांकां हांवें सरमांव सांगलो. आनी सगळे फातरां म्हणाले आमकां पयले फावटी अशें आयकोनचें बरे विशय 4 संगती बऱ्यो सांगल्यो म्हणून. व्हंकल न्हवरोय आयली, व्हंकलेचो बापूय आयलो आनी कुटुंबाची पुराय आयली. आनी तांच्या कुटुंबांतले फातरां बाल आल्तारीर ताणें रेस्पेर केलें. आनी वय तांणी म्हाका राती फोन केलो बाबा बारी बरो सरमांव म्हूण सांगताली म्हणून. देखून पळयतात आमकां दिता लज दिना. भावार्थाच्या बुनयादीर आमी रावल्ल्या वेळार आमकां लज भोगना.
म्हाका आय एम नॉट क्वॉलिफायड म्हूण म्हाका बगोवना. हांवें वचून धर्माव सांगलो. देखून पळयतात म्हळ्यार खाल जालो हांव. आमी केदाळे पळयतात म्हळ्यार सांगलें करूंक डिले केलें जाल्यार डिजोबिडियन्स जाता, अविधेयपण जाता. देखून तें पळयतात म्हळ्यार आशेवचें मनोभावान करी जाय. पळयतात म्हळ्यार म्हणजे ते एक आशेता मनोभाव, कळलो मनोभाव. कुडले हांव ताका टायम दितां गी, हांव कुडलें करतां गी, ह्या फाटीं घालपट जोरोन करतां. कळलो मनोभाव, कळलो म्हजो एटिट्यूड कळलो. तो पळयतात म्हळ्यार आशेता म्हजे एटिट्यूड, बरे एटिट्यूड आशेता. हांवें करच्या वेळीन करचें, हांवें करच्या टायमार करचें म्हणून तो आशेता. ताणें आशेल्ल्या वेळी हांवें करचें. पळयतात म्हळ्यार आळे ताका बक्षिचें, आजच बक्षिचें म्हळ्यार हांवें आजच बक्षिचें. हांवें आजच ताचेर राजी जायचें म्हळ्यार हांवें आजच राजी जायचें. हांवें आजच ताका इल्लें उत्तेजन दिवचें, ताका भेट करचें जाल्यार हांवें आजच करचें, फाल्यां करूं नजो. हांवें ताका इल्ली कुमोक आजच करचें जाल्यार आजच करचें. ती कुमोक करूं फाटीं इल्ली कुमोक करूं, फाटीं करचें. तें पळयतात म्हळ्यार आशेल्ल्या वेळार म्हजो मनोभाव तो पळयता, म्हजें एटिट्यूड तो पळयता, खंयचें एटिट्यूड म्हूण. देखून शेजाऱ्या लागीं उलोवचें आनी तें तो आशेता. त्यात काजार जावचें, केदें म्हण तो म्हजें काजार केदार जायचें म्हण एकलो आशेता. पळयतात आशेता त्या वेळी ताचें काजार जायचें. तुजें काजार केदार जायचें त्या वेळार जायचें. फाटीं घाल जोरोवन आनी तें करूं नजो. काजार जावचें, मुदी जावची, तें त्या टायमार जायचें. देखून पळयतात मातसो प्रभाव बळादीक करताय तूं. ताजो पळयतात म्हळ्यार सांगल्या बरी केल्यार म्हजो मनोभाव, ताणें आशिल्लो मनोभाव हांवें दाखयल्या वेळार, ताणें सांगल्या बरी हांवें केल्या वेळार पळयतात तसो प्रभाव, पळयतात म्हजे इन्फ्लुयन्स म्हज्या जिणेंत बळादीक जाता, घट्ट जाता, पावरफूल जाता, बळादीक जाता. पळयतात म्हणजे प्रभाव म्हजे थंय बळादीक जाता. पळयतात मातसो प्रभाव म्हजे थंय बळादीक जाता, सत्यवन जाता. पळयतात मातसो प्रभाव म्हज्या जिणेंत उरता. पळयतात मातसो प्रभाव म्हजे थंय दीस येताना वाडोवन येता. पळयतात मातसो प्रभाव बळादीक जाता. देखून तुका सेवा कर, तुका हेल्प कर, सेवा कर म्हणटा. सेवा केल्यार पळयतात मातसो प्रभाव, पळयतात मातसो इन्फ्लुयन्स बळादीक जाता, फळादीक जाता तुज्या जिणेंत. देखून ताका बावार्थाची प्रतिक्रिया तो आशेता. बावार्थान बरोल्ली, घट्ट बावार्थान, बळादीक बावार्थान बरोल्ली प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स तुजे तावन क्विकली, वेग्गी तो आशेता. देखून तुजे थंय बळादीक बावार्था सागी वेग्गी जाप दिवचें. पळयतात म्हळ्यार हेल्प कर म्हणटाना कुडलो वचून करची. पळयतात म्हळ्यार सेवा करताना म्हणटाना सेवा करची, क्विकली, वेग्गी, जल्दी तुवें वचून सेवा केली, जल्दी तुवें बक्षिलें, जल्दी तुवें आनी एकल्या हेल्प केलें, सेवा केली. त्या दाळा तुका बावार्थान प्रतिक्रिया दिली म्हणून आनी पवित्रत्वाचो प्रभाव तुजे थंय वाडटा, सडटा, बळादीक जाता. पवित्रत्वाचो प्रभाव, पवित्रत्वाचो इन्फ्लुयन्स तुज्या जिणेंत वाडटा, सडटा, बळादीक जाता. पयलें होलिनेस, फाताक पयस करचें आनी पवित्रत्वाक डिस्कम्फर्ट जावचें, कितें करूं जावं डिस्कम्फर्ट असायकता जावचें. तुका कोणाच्या सैऱ्या गेल्यार बरें ट्रीट करनातल्यार कशें बगता, डिस्कम्फर्ट जाता. तशें होलिनेस नासल्यार, पवित्रपण नासल्यार, फाताक आसल्यार पळयतात डिस्कम्फर्ट जाता तुजे थंय. दुसरें तुजे थंय घट्ट भावार्थ नासल्यार ताका डिस्कम्फर्ट जाता. ताका तुवें ओबिडियन्स केल्यार, ताका तूं केल्यार, ताणें सांगलें टायमार केल्यार, ताणें करचें म्हूण सांगलें कुडलें केलें जाल्यार, सेवा, मोग, उत्तेजन तुवें टायमार केलें जाल्यार, बरें एटिट्यूड तुवें ताका दाखयलें जाल्यार पळयतात म्हूण तुजें थंय बळा दिता, तुवें स्वागत केल्यार जाता. तिसरें अवेरनस म्हळ्यार पळयतात प्रेझन्स. म्हजें थंय पळयतात हजारपण आसा म्हणली झाग माग म्हाका कळीत आसा. पळयतात म्हजें थंय आसा म्हणली झाग माग म्हजें थंय आसा, जें अवेरनस आसा जें जुआंवच्या वंजेलांत अध्याय 14-16 जॉन चॅप्टर 14-16 सांगता, पळयतात तुमकां सोडून बिलकूल वचना. पळयतात आयिल्लो तुज्या काळजांत आसा. हें अवेरनस तुजें आसा जें ही वील नेवर लीव यू, ही वील नेवर डिपार्ट फ्रॉम यू. होली स्पिरीट वील रिमेन वीथ यू, होली स्पिरीट वील नेवर लीव यू. पळयतात तुका सोडून वचना. हें तुका मनवरिके जायचें, हें तुका मनदट्ट जायचें, तुज्या काळजांत भरिचें. पळयतात आसचें थंय, पळयतात आसचें थंय तुजें तो रास करता. पळयतात तुजें थंय रास करूंक आशेता. आमी अवेर ना, झाग माग ना. पळयतात म्हजें थंय आसचें. अराधना करतना रेती वेळी आमकां बगता, आमकां सोड बगता, पळयतात बळान आसा म्हूण. आराधना करतना, मागणें करतना रेत्रे वेळार पळयतात हांवें बगलो, पळयतात हांवें बळान बगलो. पॉवरफुली होली स्पिरीट केम अपॉन मी पॉवरफुली म्हूण आमी सांगता.
हांवें कोणें सांगतना बरें आयकोंचें मागण्या वेळार अर्दान वेळार म्हाका पळयतात म्हणून तो आयल्या बरी जालो बरल्या बरी जालो म्हूण तेन्ना तो आयल्या बरी म्हणलें पळयतात मो अर्दाना वेळार मात येता गी रेतीर वेळार मात आयल्या बरी गी म्हणून आमी चिंतचें गी तेदाळ मात येता गी तुका अवेरनस तेदाळ पळयतात मग तेदाळ आयलो न्ही अर्दाना वेळार तुका अवेरनस जालें पळयतात मग आसा म्हणली समजणी आयली ताचे पयलीं समजण नाशिल्ली तुवें बरें करतना हरे करतना पळयतात मग आसा तूं कुटुंबान जियेतना पळयतात मग आसा हर एका वेळार तुजे थंय पळयतात मग आसा पूण अर्दाना वेळार रेतीरे वेळार पळयतात मग आसा म्हणलें अवेरनस तुका चड जालें पळयतात मग आसा म्हणली जाग माग तुका चड जाली पळयता म्हणून तुवें आसात पूण त्या अर्दाना वेळार मागण्या वेळार तुका अवेरनस आयलें देखून तें अवेरनस बरें अर्दाना वेळार आनी आयिल्लें सगळो दीस येयचे तेन्ना तें अवेरनस पळयतात मग म्हणजे तें आसा किर्तन 30 आनी 137 सांगता तुज्या पळयतात मेताक सुकोवंक तुका पळयतात मेता हांव सुकोवंक जायना पळयतात मेता हांव तुका चुकारी मारूंक जायना यू कांट एस्केप फ्रॉम द होली स्पिरीट यू कांट एस्केप फ्रॉम द होली स्पिरीट देखून पळयतात मेता हांव तुका सुकोवंक जायना आय कांट एस्केप फ्रॉम द होली स्पिरीट तो सगळ्यांनी पळयतात मग आसा तूं थोडे फावटी तूं म्हणटा हांव टू बिजी तूं टू बिजी जाल्यार पळयतात मेळाक तूं वळखनाय पळयतात मेळाक गुमान दिनाय पळयतात मेळाक तूं तुका एटेन्शन दिनाय पळयतात मेळाक तें तूं फोकस करनाय आनी वी आर सो डिस्ट्रॅक्टेड सो मेनी थिंग्स करूंक तें करूंक हें करूंक आतां भुरग्यांक धाडूंक इस्कॉल वचूंक रांदूंक घेंत तुका करूंक 100 करूंक कितें करूंक तितलें न्ही तुवें इल्लें चड करून काणयलाय देखून तूं सो डिस्ट्रॅक्टेड तें करूंक ताचें आजारपण तुका बगाना तुका अवेरनस ना पळयतात मेच्या आजारपणाचें थंय तुका अवेरनस ना तुज्या कामाच्या जाग्यार तुज्या कुटुंबांत आसतना तूं ताका पळयतात मेळाक वेळ दिनातल्या वेळार तूं वेळ करशिताना तुज्या सुखा दुखांत कश्ट अणवरांत तो आसा तूं तुज्या कामाच्या जाग्यार तो आसा तुज्या कुटुंबाच्या जाग्यार तो आसा तूं खंय वेळ करशिताय थंय तो आसा तुज्या संबंदांत तो आसा तुज्या सुखा दुखांत तो आसा तुज्या कश्टांत तो आसा तुज्या निराशेंत तो आसा तुज्या अनसर्टनटी निगंटना अनिश्चितता आनी अनसर्टनटी मेळटा गी ना गी काम आसा गी ना गी काम चलता गी तें प्रमोशन आसा गी ना गी अनसर्टनटी निश्चितता ना ह्या सगळ्या अनिश्चितांत तो पवित्रत्व तुजे थंय आसा दिसाक तो मोड जावन तुका सावळी घालता आनी राती उज्याचो कांबो जावन तुका काळोखांत उजवाड दाखयता इस्रायल परजेक ताणें दिसाक ताणें खाण केलें दिसाक कुतीन वत देखून इस्रायल परजे मरुभुमींत तावन बसयले गांव घेताना दिसाक त्या मरुभुमींत कठीण वत त्या दळा एक मळबार व्हडलें मोड आयलें कळंत मोड त्या मोडाची सावळी लोकांचेर पडली थंड आयसांत गेल्ल्या बरी जालें तांकां व्हडलें व्हडलें वताचें 12 वरां कर्कट्या वताक व्हडलें मोड आयलें आनी पोर एक दीस हांगा कर्कट्या वतालें व्हडलें मोड आयलें तक्षण सावळी पडली कांय वताची किरणां आमकां मारूना सावळी पडली आनी तशेंच राती काळोखान काळोखसो बुयार तांकां हेचे वाटेन हेचें कशें तांणी सो जाली म्हणटाना उज्याचो कांबो दिसोन सुरू जालो थंय उज्याचो कांबो परजळ्ळो रातीन चड परजळ्ळो लोकांक येवं जावना उब्ब जालें उज्या ताच्या उजवाडान ती मुखार गेली तशें पळयतात पूण तुका सांबाळटा तूं स्लो जा तूं टू बिजी जायनाका तेन्ना पळयतात मेळाक तूं भगताय पयलें मोगाचें न्हू होलिनेस आसल्यार आमी पळयतात आमचें थंय स्वागत करता पळयतात मेळाक भगता दुसरें फेथ बावडत आसल्यार आमचे अखंड बावडत घट्ट बावडत आसल्यार ताणें सांगल्या टायमार आमी ताका जाप करता सेवा कर म्हणल्यार कुडलें करता कित्याक बावडत आसा मागणें कर म्हणल्यार कुडलें करता हेल्प कर म्हणल्यार हेल्प करता तें कुडलें करता म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार बावडत आसा ती बावडत आसल्यार पळयतात मो आतां तिसरें जाग माग आमचें थंय आमी कितली जाग माग आसा आनी चवथ्याक घालें मगाच्या न्हू एटमॉस्फियर वातावरण थोड्यांच्या घरा आमी येता तें पळयतात मातशें वातावरण ना तांच्या घरा वातावरण ना कितलें डिस्ट्रॅक्शन तांकां डिस्ट्रॅक्शन आसा की घरांत थंय ना
आमी पोरू जस्सीच्या घरा गेल्ल्यान जस्सीच्या तांणी नवें घर बांदलां आमकां आपयलें मागणें कर म्हूण सांगून आमी ताच्या घरा गेल्या जस्सीच्या घरा गेल्या त्या घरा येताना कितली खुशी जाली म्हणना मागीर आमी प्रविणाच्या घरा गेल्या प्रविणान एक घर बांदलां 1.5 वर्स जालें बांदून प्रविणाच्या घराय आमकां घरा भितर येताना जस्सीच्या घरा प्रविणाच्या घरा येताना पळयतात मग आसा म्हूण बगलें म्हाका एरानाच्या घरा गेल्या एरानान भायर वचून ताणें सबीत एक ल्हान घर बांदलां बरें घर दिसंत कॉन्सेप्ट ताचें पूण बरें आसा कांय वेस्ट ना तशेंच फ्रांसिसाच्या घरा घेता मागीर प्राणिताच्या घरा आमी एरानाच्या घरांत हांव प्राणिताचें घर गेल्या वयर त्या प्राणिताच्या घराय बरें तांणी एक घर बांदलां प्राणिताच्या घरा आदल्या हप्त्यांत आमी झाराच्या घरा गेल्ल्या जेकाच्या घरा गेल्ल्या झाराच्या घरा गेल्ल्या जेकाच्या घरा गेल्या तांचे आल्तार तांचे ग्रोट्टो व्हडलो खुरीस आल्तार व्हडली तांदूं 1.5 फिटाची जेजूच्या काळजाची इमाज 1.5 फीट इतली उबारा 1.5 फिटाची थोड्या घरांनी ल्हान आमी पळयचे जेजू वैगिनीक वचून बारकून पळयचे हांगा जेजूच्या काळजाची इतले रात अशे दोन जेजू बेसांव दिता 1.5 फीट येदोडली उमाज 1.5 फिटाची व्हडली आल्तार आनी थंय लागीं TV जावन दी या शोकेजींत ल्हान ल्हान विस्केच्यो बाटल्यो आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो नातल्योच थंय TV नातली ते पुरा तिशिलान दवरलां तांणी भितर येताना आल्तारीचें ब्रेक केलां तिशीन एक कटाना ब्रेक करून तिशिल्यान पुरा थंय TV आसा वचून जाल्यार बसूं शोकेस परत तांचो केला न्यू कॉन्सेप्ट हांगा लागीं कांय ना त्या मुल्यार इशीन कांय इशीन आल्तार मात भितर येताना कितली खुशी जाता म्हणून मागण्याचें वातावरण पवित्रत्म्याचें वातावरण देखून तुमच्या घरा पवित्रत्व आसा गे तुज्या जिणेंत पवित्रत्व आसा गे म्हणून तें वातावरण एटमॉस्फियर सांगता कोलो एटमॉस्फियर तुवें केलाय थोड्याच्या घरा आल्तारच ना खंय एक कडेन कोणशाक एक ल्हानशी मात दवरल्या एक कुरीस खंय ल्हानसो खंय आसा वातावरण तितलें बरें ना घरांत मागण्याचें पवित्रत्म्याचें वातावरण ना पवित्रत्म्याक आतां आयुचो स्वागत करचें जाल्यार त्या शिसांनी पवित्रत्म्याचें वातावरण मागण्याचें आसतना पवित्रत्व देंवन आयलो त्या रुमांत त्या सालांत त्या जाग्यार पवित्रत्म्याचें वातावरण आसलें देखून तुजें घर तुजें कामा कडेन तुवें वातावरण केलां गे पवित्रत्म्याचें एटमॉस्फियर आसा गे तुका तुज्या घरांत तुज्या भुरग्यां सांगात येताना पवित्रत्म्याचें वातावरण आसा गे पवित्रत्म्यान येवचें मागण्याचें वातावरण आसा गे पवित्रत्म्यान आशिल्लें वातावरण आसा गे पवित्रत्व भोगता पवित्रत्म्याक भोगलें आमकां थोड्याच्या घरांनी थोड्यांच्या घरा व्हडल्यो येदोडल्यो गोंब्यान दवरलां येदोडलें गोंबें ठड्डी बेर म्हणून येदोडलें ठड्डी बेर दवरलो व्हडल्यो गोंबी एकडे तलवार खणयल्यो व्हडले अशे तलवार दोन खणून एकडे दोन कडेन वाग येदोडले वागाचें दवरलो वाग अशें वागाचें घरा रिकता व्हडले वाग थंय मागण्याचो स्पिरीट म्हाका दिसना तोलो म्हाका एटमॉस्फियर तलें वातावरण म्हाका दिसना वय देखून थोड्या कडेन व्हडली बोंबी आनी परत दवरल्यान तें डिस्ट्रॅक्शन सगळ्यांक डिस्ट्रॅक्शन थोड्यांच्या घरा येताना मागण्याचो देवाच्या स्पिरिटाचो वातावरण आसा पवित्रत्म्याचें वातावरण देखून पवित्रत्म्यान म्हज्या जिणेंत येवंक एक ताका स्वागत करूंक म्हज्या घरचें म्हज्या जिणेचें म्हज्या काळजाचें म्हज्या सालीचें वातावरण कल्या वातावरणांत हांव आसा थोड्या कडेन उलाणें बरें बुरशेंत उलोवचें घरांनी बरी बुरशें उलाणें बुरशें पळोवचें बुरशें सांगचें झगड्याचें वातावरण द्वेशाचें वातावरण तुजें कलें वातावरण आसा सगळें डिस्ट्रॅक्शन पवित्रत्म्याच्या येवकाराचें शांतीचें समाधानाचें वातावरण तुवें केलां गे देखून धर्मदूताच्या कृत्यांत अध्याय 2 श्लोक 1 आनी 2 ॲक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 2 1 and 2 ते एका जाग्यार आसतना पवित्रत्व इन ए मायटी विंड आयल्या बरी आयलो म्हणून मायटी विंड म्हळ्यार कठीण वाऱ्याचे वादळ आयल्या बरी जावन आयलो आनी सडनली आयलो सडनली सांगून खगून दोन मारना कांय न्ही एकत्तारी पटी आयलो एकत्त पटीन देंवन आयलो एकाच दिसांनी आयलो म्हूण तें सगळें सांगात आसतना तांचें वातावरण ऑफ युनिटी एकवटीत वातावरण थोड्या घरांनी घोवा मदें बायले मदें द्वेशाचें वातावरण थंय पवित्रत्व येता गे हांगा ते सगळीं सांगाता आसले एकवटांत आसले त्या दळा पवित्रत्व तांचेर देंवन आयलो तुजें कुटाम एकवटीत कुटाम गे एकवटीत कुटुंबाचें वातावरण आसा गे पवित्रत्व मोगाचें वातावरणान आयलो तुज्या घरांत तो मोगाचें वातावरण आसा गे ह्या द्वेशाच्या वातावरणाक बक्षानाचें वातावरण आसा गे ह्या द्वेशाचें हट्टाचें वातावरण सेवेचें निस्वार्थपणाचें वातावरण आसा गे ह्या स्वार्थाचें म्हजें आपणोवचें खंय गेल्यार तुजें इनकम म्हाका 4 कास करीचें खरें एक संबंद जालो म्हजो फायदो उठयचें म्हणून
या निस्वार्थ ती बरी जावन दिता म्हणलें. या थोड्या घरांनी सगळो दीस मोबायलार कोण आयल्यार उलयना मोबायल मोबायलार देखून उलोवणें मैपासी आसल्या कडेन उलोवणें देवोत साल आसल्या कडेन देवोत संभाशणें आसल्या कडेन भुरग्यांची साल बरी आसल्या कडेन तसलें वातावरण आसल्यार पवित्रात्म्याचें आजारपण आमी भोगता अवेरनस जाता आमकां पवित्रात्मा आसा म्हूण. देखून पवित्रात्म्याक तुज्या जिणेंचो स्वागत आसूंक 4 वाट ऑपॉर्च्युनिटी नियाळ्या. पयलें होलिनेस पाताक नासतना पवित्रात्म्याक अनकम्फर्टेबल करनासतना. दुसरें पवित्रात्म्याक आमी स्वागत करचें घट्ट बावड्याच्या बुन्यादी रावन पवित्रात्म्याक आपोवचें ये पवित्रात्म्या देवून ये आमचेर देवून ये म्हूण. ताच्या उतरांक प्रेरण फाळो दिताय तूं कुडलें करताय पळय ताका टायम दिताय पवित्रात्म्याक ताणें संरक्षण जल्दी करताय ताका तूं खाल जाताय ताच्या बावड्याच्या बुन्यादीर तो येता. तिसरें अवेरनस पवित्रात्मो आसा म्हणलें अवेरनस तुज्या घरांनी कुटुंबांनी. आनी फोर्थ एटमॉस्फियर तुवें करिजें क्रिएट एन एटमॉस्फियर ताका क्रिएट करचें तुवें रसिचें एटमॉस्फियर एक वातावरण करिचें पवित्रात्म्यान तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचें देवून येवचें. सरस्वती पवित्रात्मो देवान दिल्लें वर्तें गिफ्ट आमकां जावं जा पवित्रात्मो. आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त फाल्यां आचारान करतना पवित्रात्मो व्हडा मापान येवंक ह्या 4 वाटांनी आमी तयाराय करया. पवित्रात्मा म्हणजे आमचे आतां येवंक आमचें जिवन नंदन करूंक आमी आशिल्लें तें वर्तें देणें मोलादीक देणें आमकां फावो जावचे खातीर मागया. आमेन. दिव्यवाणी